नमस्कार, हांव लक्ष्मीकांत कृष्णा खेडेकार, वेलिंग प्रियो कुंकळे ग्रामपंचायतीचो आदलो सरपंच तसो विद्यमान पंच सदस्य वार्ड क्रमांक 3 तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयज आमच्या पंचायतीक एक आमी मिटिंगेक एक ल्हानशें डिस्कशन करताले आनी तितून आमी एक ठरयलें जर आमच्या गांवांत अशें चड कोणूय जर पेशंट जाले जाल्यार आमी ताका कोवीड सेंटर अशें करपाचें आमचें अजिबात नाशिल्लें। कोणाकूय जर एक 2 वरां जावं 5 वरां कोणाक रावपाची एक जर आसत जाल्यार आमी एक तर पंचायतीक आमचो हॉल आसा तितून दवरप असो प्रस्ताव फक्त डिस्कशन केल्लो, करतले अशें आमी ठरोवन नाशिल्लें। पुणून जी पत्रकार परिशद मागीर जाली ती पत्रकार परिशद आमी कोणूच नाशिल्लीं, फक्त 3 पंच आशिल्ले, आमी नाशिल्ले, बाकीचे कोण पंच सदस्य नाशिल्ले, फक्त आमी डिस्कशन ल्हानशें डिस्कशन केल्लें तें। पूण अशें मांडावळ जाली तेजें कितें तेजें अशें कोवीड सेंटर जाल्ल्या सारकें जाल्लें अशें आमचें कांय ना। जर फाल्यां थंय एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस पळोवपाक जाय आनी त्योय खऱ्यो आमकां मेडिकल एडवांटेज आमकां त्यो डिसएडवांटेजीस लोकां बद्दल ते कोवीड सेंटर बद्दल जेन्ना दोतोरांनी सांगलें जावं बरें वक्त्यांनी सांगलें तेन्ना आमकां कळोवन चुकलें की कितकें तें हानिकारक आसा। पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें हें डिस्कशन आमी जेन्ना आमच्या आमदाराक जर घेवपाक जाय आशिल्लो कॉन्फिडन्सान आमी आमदाराक खंय तरी मातशें थोडेशें आमी ल्हानशें घेवन बसलेल्या कारणान आमी पयलीं आमदाराक गेले, पूण जेन्ना आमी आमदाराक विचारलें, आमदाराक घेयनासतना आमी तेजे केन्नाच तेका रावचे ना, ठाम रावचे, आमचो पूर्ण तेका तसो विरोध आसतलो। जशें जर सगळ्यांनी वेवस्थीत कोणाकूच हानी जायना जाल्यार शक्य आसा, पूण जर फाल्यां सकाळीं लोकांक ते जावं वेंडर्स जावं कोण बाकीचे आसा, शॉपकिपर आसा जावं थंय नुस्तेकार आसा, हिंका जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी ते पूर्ण तेका विरोध करतले। आमचे लोकां बरोबर आमी आसतले। आमदारा वांगडा आमदाराच्या डिस्कशनाच्या आमदाराच्या थ्रू जाता की आमदारान आमचें इतकें बरें कार्य केल्लें आसा। फर्मागुडे जवळ जवळ 400 ते 500 खाटीची अरेंजमेंट केल्ली आसा, ट्युरिस्टां अरेंजमेंट केल्ली आसा, सगळें सरकार आनी आमदार वेवस्थीत करता आसता तेन्ना आमी इतके वेळ कांयच टेन्शन घेवपाची गरज ना। जो पर्यंत सरकार आनी आमचो आमदार आमचे फाटल्यान गोंयचे जनते फाटल्यान सगळे लोक आसा ते पर्यंत आमी कसलीच विचार करपाची गरज ना। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ह्या ग्रामपंचायतीच्या सभागृह जो आसा थंय टेम्पररी कोवीड केअर सेंटर निर्माण करपाचें अशें काही जाणांचें मत आसा। जे सदस्य जे आसा ताणें एकठांय येवन असो तरेचो एक निर्णय घेतलो की थंय एक टेम्पररी कोवीड केअर सेंटर उबारपाचें। एज अ पालक मंत्री ह्या नात्यान आनी हे प्रियोळचे मतदारसंघातलो आमदार ह्या नात्यान अजुनूय हांव संबंद ह्या सगळ्या पंच सदस्य किंवा ते ग्रामस्थ जे आसात तांकां एकूच सांगपाक सोदता की सरकारान आज आमच्याच प्रियोळच्या माथ्याचेरूच कोवीड केअर सेंटरां आज उपलब्ध करून आमच्या खातीर दिल्ली आसा। आनी विलेज पंचायतीचो हॉल जो आसा तो मध्यमवर्गीय एका लोकवस्तीन भितर आसा, ज्या सभागृहाच्या पोंदा दुकानां ताटलेलीं आसात, फिश मार्केट आसात, प्रत्येक जो सोमाराचो जो बाजार जो आसा त्या बाजाराचो थंय भरता। आनी अशा परिस्थितींत हें कोवीड सेंटर थंय निर्माण करप ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा। दुसरी एक गोष्ट आसा की कोवीड सेंटर उबें केलें म्हणून जायना, तर ताका लागणारी जी साधन सुविधा जी जाय आनी खास करून जो ह्युमन रिसोर्स जो जाय आनी ग्राउंड स्टाफ, नर्सीस, अटेंडंट, डॉक्टर्स हेजी उपलब्धी आसप ही खूब महत्वाची आसा। सरकाराक आज वेल तरेची आनी वेल एक्विप्ड अशी कोवीड सेंटरां सबंद तालुक्यां भितर निर्माण करीत आसा। हो धरून न्ही हो हॉल जो आसा तो समस्त प्रियोळच्या ग्रामस्थांचो हॉल आसा आनी ह्या हॉलाची तशी ताका फॅसिलिटी निर्माण करपा खातीर बेडी आनी खाटी कोणूय हाडून घालतलो, पूण ताका मागीर साफ सफाई कोण करतलो, ताजें नर्सींग जें जाय तें कोण करतलो, PPE किट कोण हाडून दिलें म्हणून PPE किट कोण वापरतलो। आज खंयचो पंच सदस्य जे आसात हे अशे वेगळे वेगळे केसीस जाल्यार तांच्या घरा कडेन वचून आनी खास करून ह्या प्रियोळच्या लक्ष्मीकांत खेडेकार हो जे 7 पेशंट हांव आनी ताचे बरोबर आमी खबर घेतली, ह्या पंच मंडळाचे मुखार आयले ते कितले लोक तांच्या घरा कडेन वचून तांकां विचारपूस केली, कांय केलें ना। हांकां फक्त प्रसिद्धी जाय आनी हांकां फक्त राजकारण करपाक जाय अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत, पूण ग्रामस्थांक म्हजी एक हात जोडून नमळायेची विनंती आसा की ह्या बळीक ह्या फटीकपणाच्या वेव्हारा भितर तुमी हांवें वेव्हार म्हणिल्लो आसा, तुमी बळी पडचे न्ही। आनी ज्या काळाचेर जर सामकेच जर परिस्थिती जर आयली अशें धरुया न्ही जाल्यार प्रियोळचो हॉल
हो कोवीड केअर सेंटर म्हज्या मतान तरी जावपाक शकना. ताका आयसोलेशन लागता, ताका एक वेगळी प्लेस लागता. आमी दुसऱ्योय गोश्टींचो विचार करपाक जाय की कोवीड सेंटरार जो वेवसाय जो आसा, वेगळ्यावेगळ्यांचो जो वेवसाय जो आसा तो बंदूय पडपाक जायना. कोण बाजार बंद करपाची भाशा उलयतात, हो बाजार बिजार बंद करपा खातीर आमकां तें शक्य ना, कारण ताजेर आज खुबशे जाणांचें पोट चलता. हेवूय आमी लक्षांत दवरपाक जाय. थंय नुस्तेकार मार्केट आसात, थंय वेगळे वेगळे शॉपाक दुकान घालतात, तेंचोय सेंटिमेंट्स आमी कदर करपाची गरज आसा. आनी खंयचोय एक मनीस त्या कोवीड सेंटराक वयर वचप आनी तो ग्रावंड फ्लोराकूच ना, तो वयर वचप आनी तो खुबशे जाणांच्या टचान येवपाक शकता, कॉन्टेक्टान येवपाक शकता. म्हूण परत एकदा नवळायची मागणी आसा, ह्यो अश्यो कांय गोश्टी ज्यो आसात त्यो तुमी हाडून लावपाची गरज आसा. आनी अश्यो कांय गोश्टी कडेन लक्ष न करता बरे कामा खातीर तुमी सदांच सहकार्य. आनी हांव बरे कामा खातीर ह्या ग्रामस्थांचे बरोबर सदांच आसतलो. अवेरनेसाचो पार्ट आसा, येस वी आर गोईंग टू डू द अवेरनेस. पण हो एस्टाब्लिशमेंटाचो करपा तांच्या तकलेन तें कितें भूत भरिल्लें आसा, तें म्हाका दिसता तेंच्यांनी तें तो हो विशय जो आसा तो तुमी ड्रॉप करचो, अशी म्हजी आमदार येनात्यान आनी पालकमंत्री येनात्यान तांकां विनंती आसा.